Just imagine. Just imagine. Just imagine. जस्ट इमॅजिन मित्रांनो आणि इमॅजिनेशनान भरलेलो नमस्कार तुमकां. मित्रांनो माफ करा, फाटले काही 2 आठवडे हांव तुमचे येवंक पावलो ना, तुमकां हांसूंक पावलो ना. मातशें आरोग्य बी बरें नासलें. पावस पडटा न्ही, पावस कितलो पडटा, पावस बरोच लागता ना. हे मॉन्सून इज नाव इन फूल स्विंग ना रे. आमी कशें पावस भायर पावस पडटा, काळखी मळब धाडटा, घरांतल्या ओल्या ओल्या वण्टींचेर हात मारीत जाल्यार कमळाची छाप कशी येता. आनी भायर पावस पडटा, काळोख जाल्यार थंडगार वारें व्हांवता आनी किचनानसून येवपी भज्यांचो घमघम. हा 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 हा, वा वा वा. आनीक कितें जाय, आनीक कितें जाय मित्रांनो आयुश्यान. मित्रांनो जस्ट इमॅजिनान तुमचें स्वागत. Just imagine. मित्रांनो एकदा मनीस न्हू आमदार जालो काय तो असो जाता. अरे कोण रे, कोणाक विचारता रे तू, हांव मंत्री मरे. कोण लोक ते. अरे आर्लेकराक हिमालय धाडला तो म्हजी लायन क्लियर जावपाक न्ही रे. हिमाचलाक धाडला न्ही रे. कोण वोटर, कसली उदरगत. अरे हर एक मनीस हांगा आपली उदरगत करपाक सोदता. आमी मेहनत केले, आमी काम केल्लें हा अशें बेश्टे आमी म्हणटा रे. अरे एका भितर उडे हो खूब उलयता, रातभर लॉकअपान एका घाला मरे. आणि परत मागीर इलेक्शनां लागीं पावली 6 म्हयन्याचेर बी काय तो मागीर असो जाता. आणि आम्ही सगळे बरोबर वयतले अशा व्यस्त हात जोडटात ते, पाया पडटात, पायाचे तीर्थ सुद्धा पिवपाक रेडी असतात. Just imagine. आर्लेकर एज अ गव्हर्नर आता हिमाचल प्रदेशाक. सो पेडण्या टिकेटीक तुजी लायन क्लियर. आता आनी कितें सोदता. टिकेट मेळटा मरे तुका. लेडीज कोण ना मरे. ही लायन एक्चुली त्या बाबूची न्हू. तू कित्याक उखलता ही लायन तू. Mr. Asgaonkar, G Summit is scheduled to meet in October this year from 30th to 31st October. Okay. बहुतेक ऑनलाईन जातली G Summit. माझें भाशण आसतलें भितर. मागीर मोदी कितें करतलो तर. सोड, दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट इज पावस. पावसान कितें इम्पॉर्टंट. पावसान कितें जाय जायशें दिसता. पळय आतां तें तुका सांगू आनी तेजें तें न्ही रे. सोरो म्हणटा मरे तूं. तें न्ही रे. तूं आनी कितें रे. पावसान कितें इम्पॉर्टंट. रस्सा आमलेट. वॉट. पावसान छत्री इम्पॉर्टंट न्ही रे. रेनकोट जॅकेट हे इम्पॉर्टंट न्हू. कितें. ओके तूं म्हणटा तशेंच चल, तुज्यान कोण लागतलो तोंडाक. पण कितें सांगा, रस आमलेट म्हटलें काय तोंडाक सारकें उदक सुट्टा रे. आय एम लिटरली डुईंग लाळगोटेपणा एट प्रेझेंट. रस आमलेट पाव पावरफूल. पण मरे रस आमलेटीक म्हणटा तसो रिस्पेक्ट फावो जायना. कोण करतलो हें. हांव जबाबदारी घेता ती. शाबास बाबू शाबास. रस आमलेट कंपल्सरी जावपाक जाय, मॅन्डेटरी जावपाक जाय. हे कशें करपाक लाय. सांग मातशें गव्हर्मेंटाक. कोण गव्हर्मेंट हांवूच न्ही रे. आवय टू मच मरे. म्हणजे ऑमलेट दिसना रस खूबच पडपाक लागला आतां प्लेटीन. म्हणून हांव मागता तुमचे सगळे मिडिया कडेन, गोंयकारा कडेन. हांव गव्हर्मेंट अशें तूं म्हणटा आनी आमचेच कडेन रस आमलेट मागता. वडा पाव खावपाचे पयशे ना हांगा. तूं आनी कितें. आनी बाबू रानदुकराचें मटण. आमी तेंचे विरोध नात. ओ गॉड. एका कितें विचारपाची फुरसतूच ना मरे. चेंज द टॉपीक. चेंज द टॉपीक. पावसान धबधबे दिसले रे दिसले. काय घे लोक पिशे कशे धांवतात न्हांवपाक. आतां हें तूं सांगता तें बरोबर आहा. एक लोकांची सारकी क्रेजूय आहा त्या बद्दल. क्रेज बी कितें इंग्लीश वर्ड्स मारता बाबू. धबधबे धबधबे दिसले काय भितुरलो बेबो जागो जाता. बेबो अशें म्हण.
बाबू चोरला मांगेली सावरी बामणबुडो कसो आहा लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा थंय म्हणजे रिस्पॉन्स बरो मेळपा लागलो सारको लोकांक हें जाय आनंद उत्सव फक्त लुटपाच्यो गजाली आनंद सुद्दां लुटपाचो पूण तुका कशें कळ्ळें रे हा तूं वयता कितें रे नो प्रॉब्स रे तशें कितें पावसान कितें तरी तुफानी ब्लास्ट जावपाक जाय आता कसं सारको हार्ड कोर पार्टी बॉय हांव वयता रे न्हांवपाक वॉटरफॉलार एवरी इयर पण एक गार्बेज बॉटल्स आसा तशी हांव परत बॉक्सान भरून घरा हाडटा सगळ्यांक म्हाजो रिक्वेस्ट आनी सगळ्यांक आव्हान सांग सांग मातशें वॉटरफॉलार वयता तेन्ना कसो आनंद लुटचो आय मीन घेवचो की सगळ्यांनी आपलो जीव सांबाळून हो आनंद घेवचो आनी निसर्ग तो कोण सांबाळटलो तर आनंद घेवचो ते बरें आहा पण गार्बेजीचेर कांयच उलयना मरे तूं पार्टी मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन पेट्रोल वाड मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन अरे चिवडो मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन फरसाण मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन चखना मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन खारेकाटी मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन चिकन चिली मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन सुंगटाचें आमट तिखट मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन रस आमलेट मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन डान्स मस्ट गो ऑन डान्साचें नांव घेतलें मरे जालें आतां This is the Babu remix. पडली पाड त्या कुलकुल्याची थंडी हो शो कसोच सोडिना मरे शो Just imagine. ह्या संवसारान मरे कोणूच सिरियस ना आय मीन नोबडी सिरियस जेन्ना सगळें बरें आसता पळय तेन्ना आमी लायफान सिरियस जायनात आनी लायफ सोंपच्या टायमार आमी सिरियस जातात खंय हातरुणार प्लीज डोंट टेक मी सिरियसली बट हांगा कितें चल्ला जस्ट इमॅजीन काँग्रेस पक्षाची एक म्हत्वाची प्रेस कॉन्फरन्स चल्ल्या तुमीच पळयात Just imagine. गिरीश बाब यू आर मात सॉलिड बरें उडयता तूं न्ही आय मीन यू आर फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ऑफ स्टेट काँग्रेस प्रेसिडेंट हू इज प्रेसिडेंट हू हॅज रिझायन्ड अँड नॉट अ प्रेसिडेंट एट प्रेझेंट but is acting as acting president till new president is elected and that newly elected president will be you only and you know it in advance. पळयला मरे कसो आसता तो गालांनी सिरियस ना रे ते पळय आतां ऑर्डर कर तरी हो नो तो तरी सिरियस जाल्यार पळोवया सर तुमी काँग्रेस पार्टी ताका लागून दिसलें की खंय तरी पार्टी बरोबर जॉइन जावन वावरपाचें काम करता कोण रे तो मोबायल सायलंट दवरा मरे नाल्यार आमी व्हायलंट जातले खबर आहा हो डायलॉग चोरला हांवें पिक्चरांतलो येस तर हांव कितें म्हणटालो हे पळया हांकां आतां कितें म्हणटलो आतां हांकां मागीर म्हणटा काँग्रेस पार्टी इज नॉट सिरियस आनी
आणि अशे तरेन एक एक करून लिडर पक्ष सोडून वयतात मागीर. Just imagine. जीत इंजेक्शन घेतलें. येवंक ना. अरे लोकांचा हांगा दुसरो सेकंड रावंड जालो मरे आनी तूं आजून हेज्या कडेन उलयतना डेंजर आं. मास्क घातल्यार बरें दिसता. हेच हांव आत्तां काँग्रेस पक्षाक लॅक्चर दितालो की तुमी मरे गजाली सिरियसली घेयनात. तुमी आतांचे भुरगे कितें रे अशे तुमी आं. करा करा आमच्या जाणट्यांची फकाणां करा. जीत कित्याक घेवंक ना रे तुवें इंजेक्शन सांग म्हाका. हेतून कितें तरी दुसरें कितें तरी हें दिसता इंटेंशन. अरे कितें इंटेंशन. तुका कितें दिसता ते कितें खाली इंजेक्शन तुका मारतले. ते वॉट्सॅप व्हिडिओ पळोवन बी भिला कितें रे तूं. अरे भिवपाची गरज ना. अरे टिका कर जीत टिका कर टिका. हांव कोणाची टिका करना. अरे टिका कर म्हणटा म्हणजे हे रे टिका घे रे. टिका उत्सव आतां चालू आहा न्हू. टिका कसलो भंय दिसता तुका इंजेक्शन घेवपाक. सो फक्त एक हे कळे भावना पोचल्या. तू MGP इंजेक्शन BJP वाल्यांचे. सो तुमी तुमचो हेतू कितें आहा, तुमचें इंटेंशन कितें आहा. ना रे जीत ना रे कितें चे हांगा कितें इंजेक्शन. आतां पळय इंजेक्शन घेता तेन्ना आमकां आमचे कुले दिसता. म्हाका दिसता आवय चड फुडले उलयता मरे तूं. तुमी भुरगे मरे आतांचे दाट सामके आं. अरे घेवन तरी पळय तें इंजेक्शन एकदां तरी. गोंयचे व्हडले व्हडले बिझनसमॅन आहात तांकां दिया. ते अरे तूं बिझनसमॅन मदींच कितें हाडटा. तूंय बिझनसमॅन न्हू तर आं. हें बरें मरे तुजें. आपूण स्वता बिझनसमॅन आनी दुसऱ्यांचेर हे अशें. सो लास्ट विचारता तुका हांव इंजेक्शन घेता मरे तूं. खरें सांग इंजेक्शन घेता काय ना. हांव परत चल कांयच सांगू नाका आतां. तुमी मरे आतांचे मरे सळसळट्या रक्ताचे भुरगे. तुमकां भुरग्यांचें कितें. काय ना बाई. भुरग्यांचें कितें. भुरगे मस्ती करतली हय सगळे तरेचे हे अशें. आमी भुरगीं आसतना आमी थोडी मस्ती केल्या करपा जाय. मस्ती करता भुरगीं. असो बरें च्या बी काय नाका वयता. Just imagine. तुमकां आयज भिजयतात हांव. बुधवार आयतार चिकन पाव. बुधवार आयतार चिकन पाव कोण खातलो. हे बाई वी आर टॉकिंग अबाउट चिकन मटन नुस्तें कुल्ल्यो बिल्ल्यो म्हणजे वी आर टॉकिंग नॉनव्हेज गजाली. आमी नॉनव्हेज उलयता. आर यू इंटरेस्टेड. मागीर बेश्टो. Just imagine. सर नमस्कार. सर म्हाका एक सांगात तुमकां मॅट्रीक एग्जामीक कितले % पडल्यात हायस्ट. हायेस्ट म्हाका 44% पडले. मॅट्रीक एग्जामीक फक्त 44-44% इतलेच. तेन्ना हांवें पेडे वाटले. आनी त्या खातीर पेडे बी वाटले. ना सारकें तुमचें. म्हणजे तुमच्या वेळार 44% 44% म्हणजे डिस्टिंक्शन न्ही आतांचें. सर विचारला म्हणून तुमची कितें हरकत. कांयच हरकत ना. सर तुमचे ते एकदा पेटंट त्यामुळे आमकां एकदा आयकया न्ही सर. म्हणजे त्यामुळे इन डीप थिंकिंग स्टाईल. त्यामुळे आता कसे आमचे पार्सेकर सर कसे दिसल्या. ओके सर त्यामुळे इन ग्रॅमॅटिकली पॉज टेकन स्टाईल. आणि त्यामुळे ओके सर फॅन्टास्टिक. सर आता त्यामुळे इन हायली अम्युज्ड अपसेट अँड सरप्रायझिंगली ऑबनॉक्शियस एक्सप्रेशन स्टाईल दिया. त्यामुळे माइंड ब्लोईंग सर माइंड ब्लोईंग. शी सर आता लास्ट एकूच सर त्यामुळे इन कॅज्युअल केअरलेस जनरल कॅटेगरी स्टाईल. त्यामुळे शे कितें सर कितले व्हेरिएशन्स आहात सर तुमच्याकडे. शे खरं मानलो सर. आणि एक त्यामुळे करूया आणि एकूच त्यामुळे करूया. परत केन्नाय करूया. मागीर करूया.
नो प्रॉब्लेम सर, नो प्रॉब्लेम. आम्ही मेळटलेच न्ही आतां, मेळत रावतले सर. खूब त्यामुळे करपाक जाय सर. पण तुम्ही एक नोटीस केलें, हो अमीर खान हा पळय, अमीर खान आपल्या बायलेक डायवोर्स दिला म्हणटा आनी बायले बरोबर रावताय बी. हे रे कितें? तेच म्हणटा न्ही. सर म्हणजे हॅव यू वॉच्ड आमिर खान मुवीज इन पास्ट? आय वॉज वॉचिंग हिम. वाय यू आर वॉचिंग हिम? यू शूड हॅव वॉच हिज मुवी. तेका कित्याक पळोवपा जाय? सो आतां आमिर खानाचें नवें प्रेम प्रकरण अलीकडेच हें सुरू जालां. अवेस, आमी जाणा तुम्ही फक्त सोपट्याचीच खबर दवरतात म्हणून. म्हणजे सबकी खबर रखते हो आमिर खान के और उसके प्रेम प्रकरण की भी खबर रखते हो सर. हे आमिर खानाचे आता हे जे नवे लफडे. कृपा करून म्हाका परत ह्या मनशा बद्दल कांयच विचारूं नाका. झाले, विचारिना, विषय क्लोज, नाकात तो विषय. तुमचा आवडतो विषय घेऊया. पावसातले धबधबे, वॉटरफॉल. सध्या ते ट्रेंडिंग न्ही सर. मांगेली, आंबोली वॉटरफॉलाचेर अशी तुमकां वचपाची इच्छा जाता आसा? म्हजी तीव्र इच्छा आसा. तीव्र सामकी आहा. ओके, मागीर सर या मर तर ह्या संडे बाबा बेबी ब्लास्ट करुया. मांगेली या. एक्स सीएमाक कोण आडयतलो बॉर्डरीचेर. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉन्ट्रिब्युशनाचें कशें कितें? ताचो विशयूच येना. विशयूच येना. विशयूच येना म्हणजे सारकें कळूंक ना सर. म्हणजे फूल ट्रीप तुमी स्पॉन्सर करतले? बरें तर. अरे बरें तर म्हणजे हें कितें सर? तुमी स्पॉन्सर करतले काय आमच्या माथ्यार मारतले सगळो खर्च? सांगा न्ही. काय AATT म्हणजे आमचे आमी, तुमचे तुमी? थँक्यू. अरे थँक्यू, थँक्यू कित्याक सर? अरे थँक्यू सर. सर आमी पयशे दिवपा ना सांगता पयलीं सर. अरे खंय गेले? Just imagine. पिकनीक सगळ्यांक जाय पण कॉन्ट्रिब्युशन कोणाक दिवपाचें ना. मित्रांनो, आयज मातसो फाजीलपणा खूबच जाला. मेळटा तुमकां फुडल्या आठवड्यात. बरें रावा. Just imagine. Just imagine. Just imagine.